नमस्ते. विश्व कोंकणीचे सक्कड वीक्षकांकय आमगेले आईची मैसूरची पोनबोळू कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आज ही आमगे लोटू संवाद करू आसाची श्रीमती प्रीती प्रभू. हांव शीला भंडारकर. प्रीती ಮಹಿಳೆಕ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಕೊಂಡಿದ್ದ 1956 ಶ್ರೀ ವೈ ಮಾಧವ್ ಶೆಣೆ आणि श्रीमती राधा शेणे हांगेल दू जावन जन्म आयली. हिगेल कुळारची नांव विद्या. आत्ता श्री प्रेमनाथ प्रभू हांगेर सांगात वाडीक जतरी श्रीमती प्रीती प्रभू. हांकां 2 चेल्या चेडवा प्रशांत आनी प्रमीत. प्रीतमय, तुका आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. तू भगवद्गीता कितले प्रायर शिकली? सांद कोण शिकला की हांव सादारण एक 8.5-9 वर्स म्हणटाना म्हगेल अम्मान म्हळ्यार ती मस्त धार्मीक प्रवृत्तीची नव. तिका आमगेल घरांत तें सांद कोण आमकां तें पळोवन आमकां सकडे अनुभव आसना. तशें म्हगेल अम्माक चेडवांक तेची धार्मीक तुका आलकाप तांणी तेच्याचेर वचूं म्हूण सांगून अम्मान आमकां गीते क्लासा पेटोवचे आशिल्ले. माधव भट्ट हांणी संस्कृत पाठशालेचे संस्कृत पंडित तांणी आमकां गीत शिकोवचे आशिल्ले. सूद मायेनी पांड माम्मण दोंगेरकेरी तांणी थंय एक सन चेडूं येताली सकल आमगेली ती संगोडेची. थंय आमकां गीतेचे उच्चार कशे करचे ताजे अर्थ 1 घंटा क्लास 4-5. थंय आमकां तें गीतेनी शिकोवलो. मागीर आमकां तांणी कितले श्लोक कंठपाठ करका तितले करून येवका म्हूण येवची वारां येताना 1 की 2 की चडना तशें तेच आमकां तांणी अभ्यास करून मागीर आमी कंठपाठ जातरी आमगेले गुरुवर्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी तांगेले मक्कामानी आसतना आमकां थंय सोमेलेंगा मठा व्हरून सोमेले एदराक सोम्याक बारीक खुशी ते सांचेन चेडवां 15-20 चेडवान बयसून उठोवची ते म्हणटाना तांके कितले मोठो आनंद म्हळ्यार आमकां एक नमने खुशीची. आमकां एक ताणें सांद कोण आमकां स्वामी म्हळ्यार कसलें देव म्हळ्यार कसलें तें पुरा नमनेचें आमकां अम्मान तें एक सांद कोण शिकयले निमित्त आमी पळय वचून तें सांद कोण आमकां तें कंठपाठ करचो तें एक नमनेचें आमकां तें आयलें. कशें करता कशें हें करता आमकां तें शिकयता तें आमी घरा हाडून शिकोवका. आमकां तांतूं रुची आसा. अम्मा शिकनातले सोणां आशिल्ली शिकोवका म्हळ्यार शिकोवका तशीच अभ्यास जालो आमकां. तुगेलो अम्मा सकडांक गोत शिलवरी शारदेक समय सण फुलांनी मळत श्री राधमाई तिणें तुमकां चांग संस्कार दिवन वडयला. तशीच तुमगेले तुमकां तिणें वडयले रितीन तूं आनी थोडे सांगयाची रीती म्हळ्यार म्हगेल अम्मा कितलेय वेळ जेवून न्हिदताना 4 घंटा म्हळ्यार 4 घंटे उठान अम्माले नित्य कसो तें करचे करून मागीर नांव येवन म्हगेल अम्मान उठायले सत्ता म्हगेल अम्मान म्हणटात अम्मा म्हळ्यार ही सुरवेक म्हगेल अम्माने हांव बॉम्बे आशिल्ली तशें अम्माक तें मराठी अभंग ताजे पुरा मस्त अभिरुची. तशी उठायले सत्ताक तें म्हणटाची देवा कुडा वचून सुरवेक तें काज्जळ हें करून देवा देव लावन नावका म्हूण रक्कना आशिल्ली. म्हळ्यार म्हगेल अम्मा कशी म्हळ्यार देवा केन्नाय आमी उजवाड करका म्हूण देवान आमकां कितलो उजवाड दिला जिवनांत तशें आमगे ते देव संतोशानूच आशिल्ले. तें पुरा करून नांव नानी येवन मागीर आमी सन 4 जन चेडवां म्हगेल अण्णांनी आख्खी हॉड आशिल्ली ती आमकां डिफरन्स मस्त आसा जाल्यार तांकां स्कुला वचोका सकडी नित्यकर्माचें आमगेलें हें करता. तशें आमी पुरा आमकां रेडी करून दिवचें घरांत गाय ताजे दार न्ही म्हळ्यार म्हगेल अम्मान हें सांगलें कशें अम्मा आनी आमकां कशें म्हळ्यार सांद कोण स्कुला वच्चे फुडें उठायले सत्ताक आमगेलें दांत घासूच्या पुरा जातरी देवा कुडा वचून बयसून व्यंकटेश सुप्रभात आनी गीता घेतलें आमी सांगोका गीतेचें आमकां थंय शिकयलां न्हय 1 अध्याय की 2 अध्याय की आमकां कितलें शिकयलां तें आमकां सांगोका आमी तें सांगना दिता म्हळ्यार आमकां तितली मोग मस्त केलें रे विश्टावणी तितली आशिल्ली म्हळ्यार तितल्या हाजेर म्हगेल अम्मान म्हळ्यार तांतूं भितर कसो हें करूना म्हाका येवच्यान तशें तें पुराय आमकां तें सांद कोणूच त्या रितीन वाडयला. म्हळ्यार म्हगेल अम्मा कशें म्हळ्यार म्हगेल अम्मान म्हाका सांगचे शिंचे की ओड देता रे तुगेल्यान तूं तें आयलां कशें म्हळ्यार पुता तूं म्हगेल पोट्टा आसतनाची मस्त म्हळ्यार आमी मस्त आमकां दुख कश्ट येवन अम्मा कोण की अधिक मासा व्रत करी म्हणून
तेन्ना देखून आम्मान तें अदीक मासा व्रत स्टार्ट केलें तशें आम्मान म्हणचें म्हळ्यार तुगेल्यान तो तें गर्भान दाखोवन तुका थोडो तो संस्कार म्हणटा पण तेच एक सान एक ही घालील आशिल्ली ताका उदक घालून घाल पळय चिगोर येवन म्हणटा पळय तशें मिगेल जिवाना भितर म्हाका एक तांचे भितर एक हें आशिल्लें कसल म्हणटा ते टेस्ट म्हणटा पळय तशें हांव अम्मालोट बसून भजन म्हणचें सांजे तशें मिगेल अम्मा गुरू सप्ता की एक कर्ण तिलसोणां आशिल्ली मिगेल अन्नाक हांव तिके व्हड जाल्या तेन्ना मिगेल अन्नाक स्किन डिजीज जालेलें तें म्हळ्यार जाल्लें म्हळ्यार ते गळ्याक आनी हाताक मिगेल अन्नान मस्त सफर जालो तेन्ना आम्मान 16 सोमारा व्रत केलें 16 सोमारा व्रत करलो कोणी नमूंक इश्ना तें उद्यापन म्हणटाना मिगेल अन्ना कोण की सांगलें की लोकां भितर एक डॉक्टर आसा तूं ताका वचून मेळ्ळा इतले जाणां परत दाखयला न्हू तुवें ताका एक्क म्हयन्यार फ्री वखद एक्क म्हयन्यार वखद रे मिगेल अन्नांक तें कंप्लीट म्हळ्यार म्हणटा पळय ते श्रद्धे ते भक्ती 16 सोमारा व्रत म्हळ्यार कद्रे वचून थंय नावची मिगेल अम्मान थंड कळ्ळें आनी प्रती एक कशी कशी कोरका पालन 16 सोमाराक ते भूक वाजूच की हें की प्रती एक कोर मिगेल अम्मान उद्यापन केलें ताजें ना म्हळ्यार कितले मोठा मिगेल अम्माक अम्मान म्हणचें कसं म्हळ्यार आमी कसं न्ही आमकां प्रती एक आमगेलें आमकां देवानच कसं न्ही आमगेलें आमकां सूख येवची जाल्यार पळय पूर्वजन्माचे आमगेले थोडे सुकृताचे फलांनी ते येवचे कसं न्ही दुश्ट कश्ट संकट हें संकश्ट आमकां येवचें तें आमगेले प्रारब्धा कर्म म्हण अम्मान म्हणचें शी पाप म्हळ्यार कसं न्ही एक म्हळ्यार आमकां सानस्तान दाखोवन अम्मा देवाल्या वचून बसून केन्ना रडतकी तेन्ना थंय घरा आमकां कसं की एक बरी सन्नासतना आमकां कळना आशिल्लें म्हळ्यार तस्सन म्हणजे मिगेल अम्माक एक देवाल वयर एक श्रद्धा भक्ती म्हणटा पळय तिगेल जिवनांत तेणें एक मिनीट जाल्यार ती वेळ वेस्ट केलें ना म्हणीत म्हळ्यार व्रत करचें आनी प्रती सोमारस मिगेल अम्माक प्रती गुरुवारस मिगेल अन्ना शेनवारस म्हळ्यार कळ्ळें घरा लसूण पियावना तशी प्रती अदीक मास एक 2 वर्सान कितली येता ना तो पळय ह्या वर्स येता पळय अदीक मास श्रावणांत तो मस्त श्रेश्ठ पुरुषोत्तम मास म्हण म्हणटात मिगेल अम्मान चुक्कयन तेल म्हण्यावरी अम्मान तें केल्लो चिके व्हड जातरी हांवें अम्माले गे अम्मा हांवें करता म्हळ्यार एक 10th स्टँडर्ड तशें पुरो जपतरी म्हळ्यार समा व्हड जपतर म्हण तेन्ना अम्मान म्हणचें तें मस्त कश्ट पोता कोरूंक म्हळ्यार मिगेल अम्माले अदीक मास कशी म्हळ्यार सकाळीं उठानो थंड माथ्यार न्हवचें डेली 1 म्हयनो न्हिदता नासतना तुका मंद्रीर न्हिदोचें अंतलारांनी न्हिदोचें ना दनपार एक जेवणा म्हळ्यार न्हाताना उलोवचें मौन जेवण पन्नारे चेप्पें सगळे म्हयनो मिगेल अम्मा मीठ कशें खाण जेवण आमकां ना आमकां कळटा आतां आनी अदीक मासाचे प्रती दीस मजेच आसता एक अध्याय ते वाचून गेले शिवाय जेवण करेश ना 4 घंटे जेव 5 घंटे जेव तसं एक नमूने श्रद्धेरी मिगेल अम्मान ते अदीक मासांनी केलेलें तशें हांव करता म्हणटा पळय अम्मान म्हणचें तुगेलें शिकोवन जेवू पोता मागीर तूं करी आतां नाका म्हण मागीर ते देवाक पूल घालतो असं अम्मान पूल घालतून ते देवाक दवरचें प्रती एक पळय तशी म्हळ्यार त्या नमुने श्रद्धेरी म्हणटा पळय मिगेल अम्माल एक ती श्रद्धास पळय ते उपवास एकादशी उपवास प्रती एकादशीक आमकां सानस्तान रजेनी आसल्यार आयतारान येयल्यार आमकां समीत घेवन मेन म्हळ्यार हांव आनी मेल भाव आमी लागलाची 2 वर्सां डिफरन्स मिगेल आत्तानी अण्ण व्हडना तांणी चिके येवच्याक तांकां चिकेची हें आशिल्लें तेन्ना फुडें मस्त चेडू मस्त भावनान तेणी आशिल्ली म्हाका न्ही तुगेन थंय वचून अम्मा मस्त चंद कंठ आशिल्लो चंद अभंगांनी म्हणटा आशिल्ली अम्मा तशी आमकां म्हाकाय शिकोवन हांवें थंय म्हणचें म्हळ्यार ते पळारनी आसा ते पुरो करून येवचें तशी प्रत्येक एक शिवरात्री येवप त्या घरकडेची प्रसाद केल्लो देवान ते कास मारून चंद कोण ते ईश्वरान देवस्थानाचे अमकली आमी अम्माल म्हाका शियेचें म्हळ्यार एक्चुली त्या टायमार ते बी जेवप तें कसलें समय ना आशिल्लें कसं न्ही जाल्यार अम्मान चेडू थंय व्हरका शिवाय चेडू अन्नातले स्कूला वचूंक घरकडे येवका त्याच वेळार कसलें ना पळय आमकां तशें हांव न्हू आमकां कसं न्ही मस्त एक बोक शीक गो तें परत आशिल्लें आमगेलें म्हळ्यार तितले म्हळ्यार आमी शिकतालीं ती आमकां ध्यास आशिल्लो बट सगळो दीस शिकून बैसको बरोन बैसको तें परत नाशें बट तूं तें म्हणलां तूं हें म्हणलां तूं तें म्हणका तें शिको का सान दाखोवन मिगेलें अम्मालें तें म्हाका शिके सान आसतना दाखोवन पळय 12 अध्याय 15 अध्याय त्या भगवंताले म्हाका एक आशिर्वाद ते पुरे
चारी अध्याय आणि स्थितप्रज्ञाले दोन्ही सांख्ययोग आणि स्थितप्रज्ञा श्लोक आमकां ते शिकयलेले ते पुराय कंठपाठ करेला आमकां सादारण मागीर चिके व्हड तरेनी मागीर हांव सोडलें बच्चाक ते म्हळ्यार स्कुलाचें काम तें आसता घर कडेन अम्मा हेल्प करता म्हगेल अन्न तशें म्हळ्यार चेडूं आनी अम्माक मस्त हेल्प करता घरा मस्त काम नवें तेन्ना बरें रगड हें तें कसलें नाशिल्लें पण आमकां घरा कामय शिकोवन अम्मान तेवूय शिकयत आशिल्ली देवालय पळय आध्यात्मिकंतूय मस्त पळय आमकां तशें शिकोवका त्या शिकोवका भजन शिकोवका हें शिकोवका अम्मान कयेची म्हळ्यार म्हगेल अम्मा हरी कथा स्वाम्यान येयल तेन्ना स्वाम्याल आशिर्वचन आयकून तशें प्रवत आशिल्लें तेंच ना अम्मान आवय चमकल्या रे तुळशी देव दवर बीन विसर नाका म्हळ्यार तें एक नमने अम्मान आमगेलें तुका घाल्लां ते विसरूनच जा भजन करता राती देवा आरती करो आमगेर तशें तें सांगून वत आशिल्लें म्हळ्यार तेच फुडें बीन चमकल्यार एक 5 घंटे इतल्या जेव चमकल्यार पळय मागीर तुळशी आमी दिव दवरता तशी म्हगेल अक्काय करता आशिल्ली आमाय करता आशिल्ली म्हगेल अक्का आनी म्हाका मस्त डिफरन्स आसा तशें हांव तेका वार्डींग जाता आवा चिकेच्या अम्मा लोट पळय म्हाका मस्त एक नमूने अभिरुच म्हळ्यार कसलें अम्मान करतना मावय करता मावय म्हळ्यार कळ्ळें तुका तशें तशें म्हाका अम्मान म्हळ्यार प्रती एकान तो म्हाका अम्मान सपोर्ट केलो शिवणेक जेवप म्हाका मस्त एम्ब्रॉयड्री टॅटिंग तुका तशें पुरो तें पुरो त्या टायमार आमगेलें मस्त आशिल्लें तें पुरें म्हाका म्हगेल अम्मान जेव अन्न जेव मस्त सपोर्ट केलो करता म्हळ्यार एक हॉबीस चेडूं हांव एक आसोका शिकवणे क्लासा घालची की म्हाका प्रत्येक केला अम्मान म्हळ्यार तुका तें उमेद दिसता तूं वचुका तूं करता म्हूण सांगून म्हगेलें ग्रॅज्युएशनान जाता रे म्हाका एक 2 वर्स जालें वार्डीक जेवच्याक तेन्ना म्हाका अम्मान टेलरींग क्लास म्हळ्यार शिकोवच्याक शिवणेचें न्ही पण शिकूंक म्हाका अम्मान पेटयला तशें प्रत्येक विशयान तो म्हळ्यार बरी धार्मीक आनी तो मात न्ही म्हगेल अम्मा शारदे सोणपूल माळू वतानय म्हाका तांडून व्हरता आशिल्ली म्हळ्यार यो पुता म्हळ्यार एकटूय वाळची न्ही पळोवची न्ही दररोज तेन्ना ताका तितलें हें आसा शारदेक सोणपूल माळचें मानवीक म्हगेल अम्मा कसनय गायना एक जेवण लसूण पियावना घरांत कसनय ना शारदे सोणपूल माळचे तेस म्हळ्यार म्हगेल अम्मा तांदळा खावचें जेवण कसलंय ना देवीक मांडलेत तर अम्मान जेवण कर मागीर मागीर म्हगेल अम्माक तेवूय जायना आशिल्लें रात्री जेवण मात म्हळ्यार कट्टे मारान थंय तांणी अम्मान माळका म्हूण सांगून कट्टे मार शारदेक मागीर पडली सो दिवरांच्या शारदेक सुमार वस्त अम्मान माळ साधारण कितली वर्स सोणपूल म्हणल्यार कांय म्हाका दिसता एक 30 वर्सां वयरी अम्मान म्हणला 30 मत मागीर अम्माक चिकेच्या हातांनी कडकडेचा सूर जालो त्यात नंतर मागीर अम्मान ते आपणें जायना म्हूण सांगून पळय बरे वर्स शुचूर राबून हें करता आशिल्ली अशी करा ती तशी करा ती म्हूण पळय सांगून म्हळ्यार एकटेन करचें काम न्ही ते एक 6-7 जनपणी जावका देवी न्हू ती तिका कितले उंडी जावका पूल माळूका वेद्रा दखून पळयतले जावका म्हापशी दखून ते व्हड भाग्य नवे म्हगेल अम्मा नवे लागी बच्चाक तिगेले हें ना म्हगेल अम्माक तिका अप्पणो हें कर नवे मस्त म्हगेल म्हळ्यार हांव म्हगेल अम्माले आनी अनालेक संतान म्हणून ते एक भाग्य पळय म्हगेल बरोबर मस्त एक हांव म्हळ्यार तसले एक नमूने अंत वांटून पळय आमी तशें कंची शारदे म्हणल्यार वेंकटरमण शारदे वेंकटरमण देवस्थानाक ते आमगेले एकादश दीस आनी कट्टे मार तांकां अम्मान माळता थंय मांडले तर हांगा माळची म्हाका दिवरांच्या शारदेक आस पळय म्हळ्यार एक गोकर्णनाथेश्वर थंय तांणी अम्माक अम्मा निवे बरಬೇಕು म्हणो अम्मान हांव कशी करचें म्हणटा पडलीच ना सुमार वस थंय माळ्ळा मागीर तांणी अम्माक मस्त स्वेंग जाता तांणी मागीर विंगडा हें केलें तशी तूं गेले अम्माले घर कडेन एक धार्मीक दैवीक वातावरण आसून वार्डीक तर तें कशें आशिल्लें वाटेक तरी तशीच म्हगेल माय मावांकय तशीच तेंय तशीच धार्मीक म्हळ्यार म्हगेल मावांक जाल्यार पळय तांकां मस्त एक नमन्याचें देवाल म्हगेल मांयक जाल्यार म्हळ्यार एक गृहिणी जावन तिगेल कर्तव्य कसो न्हय एक्चुअली सकाळीं उठान घराक एक हें करचें देवा दिवनी लावन न्हावन येवन तुळशी उदानी घालचें म्हगेल मांयन तें केल्ले शिवाय तन्नीचें करनात आशिल्लीं उठान तन्नी आनी उठाय तन्नी तशीच एक 3 घंटी ताना तन्नी खंय बारी चंद भजन म्हणटा मेल माय बारी म्हण बारी चंद हांव थंय आयिल्लें तेन्ना म्हाका एक मस्त खोशी मागीर तांणी आयकुचें न्ही पळय तशी तन्नी तशीच मराठीच तांकां ते उगडनयन देवा पळय तें प्रचंड 3 घंटी ताना रगडार वाट्टी ताना कळ्ळें रंदेकाय शिंदी ताना म्हणटा म्हणटा ते तांगेले क्या म्हळ्यार भक्ती कळ्ळें तुका ते घरांत एक नमूने पॉझिटिव्ह एनर्जी तेच येता
लायक जावन एक करेक्ट डिसिप्लिन्ड म्हळ्यार चेडो हांव कितल्याचेर हें कर डिसिप्लीन म्हळ्यार तांगेलें एक हें करता काम कर्तव्य म्हणटा पळय भारी एक लायक एक नमन्याचें म्हाका एक घर तेव्हाय एक मुगेल एक हें म्हणटा एक चेंडे चेडो हांग पळय कोण घर पळय तेव्हा एक सौभाग्य ना मागीर तुमी ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಅಂತೂ ಸೋಮೇಲ್ ಎದುರಾಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆचे 8 अध्याय म्हूण एक स्मरणिका आनी भोवमान पुरे घेतिल्लो आसा तें केदां तें ते 2013 तें कशें केलें तुमकां ते असो एक कार्यक्रम चलता कळ्ळी म्हळ्यार मिगेली कझिन मीरा रामदास पै ती बाई मस्त अंतू आध्यात्मिಕ ಅಂತ पळय कॅनरा बँका मिगेल बाबाजी जनरल मॅनेजर अशें तांणी एक आयोजन केलें वेंकटरमण देवस्थानांत रिटायर्ड जातात बाबाजीना कसं म्हळ्यार एक बूक प्रिंट केलें पुराय स्तोत्राचें वेंकटेश स्तोत्र गेले कसले लक्ष्मीला स्तोत्र आनी आदित्य हृदयम कृष्णाल स्तोत्र रामरक्षा स्तोत्र आनी हनुमान चालीसा इतले प्लस विष्णू स्तोत्र तेव्हा येस ते प्रिंट करानी बट तीन बूक हें केलें ताजें बूक ते हें करून तिणें वेंकटरमण देवस्थानांतू ते तांगेले एक हें घेवन प्रती शेनवारा 5 दाखोवन 6 ते बूक प्रिंट करून तिणें सर्वेक एक 10 जण येताले ती खंय तें म्हाका वेंकटरमण देवस्थाना साडेरी आमगेल कोडयालचें कळ्ळें हांव कोडयाला आशिल्लें हांव तेन्ना हांव 10 वर्स कोडयाला आशिल्लें तेन्ना म्हाका तिणें सांगलें अशें येवका जायत मिराक हांवें 10 की 12 जण आशिल्लीं तितलेच म्हाका तें वेंकटरमण देवस्थान आपलें शेनवार म्हणटाना देवान दीस सकट जण येताना ते पळोवन कडे 40-50 अशी जन चोर जंत गेले ते एक तें आनी तेगेन कसा म्हळ्यार तुमकां बूक बरी हांगा म्हणून मात न्ही तुमी घरकडच्यान ताचे कंठपाठ करता ते कंठपाठ कोण आमच्यान सांगका म्हणटा म्हणना कोणाला एद्राक न्ही ती आनी बाबाजी बसता सांगताली तितलेच ते सांगिल्यांक वर्साक एक वळाक स्मरणिका कसले पळय भगवद्गीते बूक दिवचें जेव माळशील सहस्रनामा बूक दिवचें आनी इन्स्पायर करचें तें शिकूका तशी थंय दाखोवन हांव तें शिकूं सुरू केलें कळ्ळें तुका तें परत शिकून मागीर तें जालें सतत तिणें विष्णू स्तोत्र तें पळयता आमगे तें कशें म्हळ्यार विष्णू स्तोत्र तिणें हें केलेलें ना ताचें आयोजन मिगेल बामणांनी शिकून म्हळ्यार म्हण का म्हूण हांव तांगे पुत्तांनी म्हण थंय वचून तांकां एक भांगराचें तेणें हें दिलेलें सन मिस्ट्री पळय वेंकटरमणान हें जावन पळय तें दिलेलें तांणी तें मस्त वर्स केलें तांणी ताजे नंतर तिणें म्हाका तूं माळशी सहस्रनाम शिकूका म्हळें कसं मिराका 1000 सहस्रनाम म्हळें तांकां माळशी कुलदेवी 1000 नाम शिकूंक म्हज्यान साध्य स्वयं तूं शिकूका साध्य ना म्हळ्यार कसं न्ही म्हण सांगून त्या तिणें म्हाका तेगेलें ह्या इन्स्पिरेशन त्या शिकली ललिता सहस्रनाम ललिता अष्टोत्तर तशी एकक तशी सौंदर्य लहरी मिगेल मामाल सोन्नेन म्हाका तूं इतले परत शिकली भगवद्गीता शिकली तूं तें शिकूका म्हूण सांगून तशी तें एकामाक्षी एक पळय शिकून हांवें तिणी म्हाका सांगिल्लें कसं म्हळ्यार हांव एक्चुअली म्हाका गोत नाशिल्लें श्रृंगेरीचें तिणी म्हाका तूं शिकोवका भगवद्गीता म्हूण सांगून मिगेल अम्माने तूं शिकोवका इतली परत शिकल्या तें शिकूंक जावन शिकोवका म्हूण हांव शिकोवक कसं की देवान एक दया आमगे ते मस्त म्हाका मस्त एका नमन्यान म्हाका सपोर्ट केला मागीर बामणान देव चेडवान देव शिकतान कसलें डिस्टर्ब करोना जेवणा खाणाक चड वेळ जाल्यार व्हडना तूं शिका म्हूण सांगून तशें हांव शिकली शिकून जाता तर मागीर एक पळय तेन्ना तेगेलें आरोग्या मस्त समस्या येयले मिगेल कजिनान मस्त म्हळ्यार मस्त समस्या येवन तिका उल्लोच आतां तिका जायना अशें जाल्यार एक पण म्हाका देवस्थाना मेळ्ळें ताणें गट्टी आतां दवरून तूं शिकली बाय म्हूण सांग मिराका कसं की हांव थोडें शिकल्या शिकून जालें ना आतां तूं श्रृंगेरी वचूका म्हूण सांग श्रृंगेरी कसं आसा म्हूण सांगल्यार श्रृंगेरीचें गीता विज्ञान यज्ञास नवें म्हण तिका म्हळ्यार तें सांगताना हें जाता बाबाजी म्हाका ट्रान्सलेट करता तूं वचूका म्हूण सांगून हांव सांगलें मेच्यान साद्य येता संस्कृत म्हणून भाशा गोत ना आशिल्ली कन्नडाचें भाशांतर जालेलें आशिल्लें हांवें हें करून शिकोवन थंय तें संस्कृत सागर तें श्रृंगेरी म्हळ्यार हांव एक वचून म्हाका सांगू साध्य आसा एक साध्य ना म्हण साध्य आसा तुका म्हण तशें मागीर हांव मनान तशें पळोवया प्रयत्न करूं कसले आसा न्ही म्हूण सांगून हांव एक 6 म्हयने बरी तेच हें कर आनी आमगेले घराले गे आमगेले नेबर मैसूरान तो गीता आंटी म्हणून ती संस्कृत स्कॉलर हांव तिगेलें अशें सांगलें आंटी म्हाका संस्कृत येना बट हांव अशें एक हांव हें केलां हम्मी कोंडीन म्हळ्यार गीत एक शिकूका तशी ती म्हणून तुका कसल्याक हें करूं नाका त्या विशीं आलोचन करूं नाका तूं कशी शिकता की सांग
म्हाका पुस्तक दिसता हांव तुका निमगीत तांचो मिस्टेक जाल्यार हांव तुका समकर तूं समकरी ते म्हूण सांगून तिणें मस्त हेल्प केलें म्हाका मागीर म्हगेलें सादारण म्हणटा म्हाका येता म्हूण म्हगेलें मनान दिसतना कोडयाला येवन तिगेल्या गांवा ती गीतेन तूं मस्त तिणें हें घेतला तिगेल्या येवन हांव सांगून तिका सांगून तिणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला म्हळ्यार एक सगळीं गीत सांगूक जाल्यार तिगेल घर कडेन तिगेल तेजे सोच पुरा तिगेलें टायम म्हगेल कोणालें तिणें हांव वचून सांगिल्लें पळय तुगेलें लागची म्हगेलें लागची न्ही कोडयालान तूं कोडयाला हांव इकडे येवन सांगिल्लें गीता तिगेल्या गी तिणें म्हाका पुराय तें करेक्ट करून गीते अंत भितर पळय खंय सगळे 8 अध्याय तें करेक्शन करून तिणें मागीर अपासांग तें सम करून म्हळ्यार मेन म्हळ्यार म्हाका संस्कृत भाशा येनातिल्ली निमित्त म्हाका इतली परत तांतू थोडे अडचण आयले आनी हांव हांगा मैसूरान सांगता आशिल्लें तुका गत आसना वय अंतू प्रतीचे अंत भितर मैसूर एक म्हाका तें एक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार हांव अंतू वार्षिकोत्सव वय वय तेन्नाय म्हगेले एक अनुभव हांव तुका तुका सांगता सतत कितले 8 वर्स की 9 वर्स एक 7 ना हांव गीत हांगा मोडे तर हांव मागीर हें करनी तांतो हांव पार्टिसिपेट करनी कितले 7 वर्स एक 6-7 वर्स मोडेत वय तशें हांव प्रथम मेळटा पळय तें मेळटा आशिल्लें म्हळ्यार स्पर्धे खातीर म्हण न्हय म्हाका एक मोण काम म्हणलें म्हळ्यार एक 4 जाणां येता म्हळ्यार एक धैर्य येता न्हय म्हणूक तशें हांव म्हणटा आशिल्लें तें एक म्हाका एक मस्त एक सौभाग्य म्हूण लेखता तेन्ना म्हाका 7 अध्याय येयले तेन्ना ज्ञान विज्ञान योग येयले तेन्ना विजयनाथ भट म्हाका ಗೊತ್ತಸ್ನ ताणें नांती तांणी जड्ज जावन येयलें तांचे भितर हांव मेळच्याक प्रथम भोवमान मेळ्ळ्यारय म्हाका तांणी म्हाका तांचे भितर हांव थोडे चूक सांगला म्हाका ते चुकी कशें म्हळ्यार मेल बुकां चुकी आशिल्ली हांव तें म्हळ्यार म्हाका ते चुकी म्हूण गोतना तांणी हें जातरी हांव तांगेले पांय धरले बट हांव तूं कितले चुकी जाल्या म्हगेलें म्हण हांव तशें निमगेलें तेन्ना तांणी म्हणालें तूं खंयची बूक शिकिल्ली म्हूण म्हगेलें केन्नाय एक गीते बूक म्हगेलें एक पर्स आसता केन्नाय एक ते पॉकेट सायज बूक आसा खंय वता न्हय हरू आसा ट्रॅव्हलिंग जो खंय जो तेन्ना तांणी बूक दी म्हणाली बुकार पळयल्यार तांचो अर्थ म्हूण आसा कळ्ळें तुका चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनोर्जुन आर्थो जावका आर्थो म्हळ्यार आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ अर्थो विंगड जाता तांणी म्हाका कंप्लीट एक्सप्लेन करून सांगून तांणी म्हणालें की तूं गोरखपूर प्रेसा बूक हाडी तें हाड तूं मात अंतू मुखार व्हरकाय अध्यायन हांगा राबोचनच तूं रक्तगत जावन म्हळ्यार तितले भितर दाखोवन श्रद्धेरी भक्ती त्या मनशाक मुख्य म्हूण सांगून तांणी म्हाका तें म्हाका तांणी मस्त हें केलें म्हळ्यार त्यात तूं मना व्हरनाका तें म्हगेलें घर कडेन सुद्दां म्हळ्यार पोत्ता निमगेलें तो इंजिनियरींग शिकता आशिल्लो ताणें म्हाका निमगेलें आमा कशें जालें म्हूण सांगून हांव म्हळ्यार अशेंच जालें ना म्हण ऑड ना आमा तूं पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट शिवयता न्हय रे ना अर्थो चेंज जाता म्हळ्यार सांजे म्हणटा आनी म्हाका कंप्लीट म्हळ्यार एका दोन 18 अध्याय येताय सीडी हाड म्हाका दिलता आनी म्हाका तें सीडी प्लेयर आशिल्लो तें पळय सीडी प्लेयर तें म्हाका घालूं शिकोवन आमा तो हांतो पळोवन कितले पळय म्हाका म्हळ्यार तुगेलें तें बुकार तो अशें म्हगेलें बामणान म्हाका गोरखपूर प्रेसाचें बूक हाडिल्लें सांगो भितर पावतानी विजयनाथ भट मामन अशें म्हळां म्हळ्यार तें हाडिल्लें म्हाका थंय नकून म्हाका एक नमन्याचें मनां दिसलें कसो म्हळ्यार देवा तुगेलें इतलें मोठा म्हाका हांव एक शिकोवका म्हण पळय म्हगेल्यान एक येवका म्हणलें म्हाका कसो की मन आसता तुगेलें इतलें मोठा तूं म्हाका एक वाट करून दिली न्हू देवा म्हणटा म्हाका थंय नकून म्हाका मस्त हें शिकोवक थंय नकून हांव म्हळ्यार एक नमन्याचें टायम सेट करून पळय इतलें शिकोवका तशी सांसन देव सुरवे शिकली तशी म्हाका ते शृंगेरी वचाक एक हें मेळ्ळें ते श्रृंगेरीन तूं एका अध्याय दोन 18 अध्याय ते मक्षी म्हणून आशिल्ली की ना पटण म्हळ्यार तुमगेलें तशी म्हळ्यार सुरवे फॉर्मेट तशी आशिल्ली खंय म्हळ्यार तांगें कट ऑफ 40 स्टुडंट्स तांणी मात पार्टिसिपेशन ताज्या वयर ना म्हयन्याचे लास्ट संडे तूं आतां म्हळ्यार तुमी श्रृंगेरी चमकलें तेंचे अनुभव म्हाका सुरय देखून म्हळ्यार आमी म्हाका म्हळ्यार तांगे आयेल देखून सांगू सांग तांणी म्हाका हांव एप्लाय केलेलें 2 म्हयने नंतर म्हाका तांगेलो फोन आयलो ऑफिसा देखून अशी हांव म्हळ्यार तांचेर आमगेली एज प्रत्येक पळोवचें आसा बरोवचें आसा तें कशें एप्लाय करचें तें ऑनलायन रे ऑनलायन आतां तांगेलें पुरो येता शृंगेरी मठाचें हें काडल्यार गीता ज्ञान यज्ञ म्हूण घाल्यार पुरो येता फॉर्मेट तें तांणी म्हाका हें केलें कसो म्हळ्यार फुडले तांणी फोन करून मागीर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान फोन करून शिकून जालें हांवें अम्मा म्हूण सांगून म्हगेलें जालें ना म्हूण समा सांगू कळटा बाय म्हूण सांगू कळटा म्हूण म्हाका एक मना एक बरें वयस आसा म्हूण
ताका ताणें म्हणालें ते एका चान्स अपस तुका आतां आमी सप्टेंबर 29 तुका आमी हें दिला डेट तूं सप्टेंबर 29 हांगा हाजर आसूंक तूं या ना जाल्यार सुरवेक तिळसूक ताका म्हण आमी विंगडान दिवं ते चान्स वय तेच्या ते दीस तुका जायना म्हण आनी केन्नाय ना ना तेच्या तूं यो हांव येता म्हूण सांग हांव येता म्हण आमी चमकली सप्टेंबर 29 28 चमकली आमी वचून पळय देवस्थान पर्यंत मागीर 29 सकाळी आमी ऑफिसाला येवक सकाळ जनांनी ते पुरा चमकली पुराय जने 12 वर्सां चेडो चल्लो दाखोन पुराय यंगस्टर्स प्राय हें जालें कोणूय ना ती म्हाका एक नमने तेन्नाची जिवान तो मेजान म्हणून जे आयकवा म्हणान पळय तशें वय कडेरी थंय दाखोवन मागीर आमकां तें समाधी ऑर्डर तांगेल गुरून तांगेल पळय समाधी स्थळ आसना ते तोट एक माड्ड्या तोट त्या तोटा मध्येन ते समाधींत इतली मोठा सायलन्स म्हळ्यार थंय म्हाका तें पळोवन पुराय आसना हांव हें म्हणून जेवता तांकां पळोवन म्हळ्यार आमकां तें हें करूं येता ना तांणी जड्जी जावन पळय संस्कृत स्कॉलर तांकां पुरो पळोवन म्हाका एक नमन्याचें हांव मिगेल बामणालें म्हणलें अयो मिजान जायना म्हळ्यार हें म्हाका हें पळयल्यार म्हाका अर्दें तूं बेगीनचें तरस म्हाका जें मेल बामणान म्हाका मस्त यो तूं म्हूण सांगून म्हाका तेजे ते सुत्तांनी काडून एक 5 सुत्त काडयले ते समाधीचे आनी म्हाका म्हणालें ते तूं घरकट कशी म्हणटा तशी तूं म्हणचें तूं तें लेखोक ना हांव हांगा येयल्या वय तूं इतलें तुगेलें देवान तुका एक अवकाश दिला. अवकाश दिला तूं इतल्या जर शिकला न्हय ह्या एजारी तूं शिकला न्हय येवका म्हणल्या जरी तूं एक नमन्याचें शिकून दे तरी आनी तूं कितले प्रयत्न केले हांव परफेक्ट जावका आतां येवचें सांगता म्हणटा तूं सांगचें तुका वापस मेनी हांव अशें सांगना ते लापन व्हरना तूं म्हणटा आनी म्हाका मस्त मायंड सेट केलें तूं ते विशय आलोचना करनाका तूं तें लेखू नाका रिलॅक्स करी थोड्यांची प्राणायाम करी प्राणायाम थोड्यांची ब्रिदींग हें करी म्हूण सांगून मागीर आमकां प्राय जाणां कितें नांव आपयतात आनी 5 जाल्यार 8 कळ्ळें तुका 5 जन और जागतो ते 5 जनांक 8 कडेन चलता बता तशी 8 कडेन म्हळ्यार एक वेळ जेवचें बट तेंची कळ्ळें तुका तेंची जाग्यार व्हड आसतो जागो 5 जनांक तांकां भितर फस्ट मेगेलें नांव म्हाका एक नमुन्याचें तेन्ना आनी म्हाका म्हळ्यार फस्ट म्हळ्यार हांव तेवचें बैसुका ते एक जे फस्ट ग्रुप ते 10 जाणां बैसून आसतात तांगेल म्हळ्यार शेंडेनी घालून कळ्ळो तुका तांणी कितली म्हणटा तांणी तांगेल डिसिप्लीन ते हें जो ड्रेस जो हें जो कडेन थंय बसतर मागीर सुर्या म्हाकाची निमगोच कडेन म्हाका सोरकरी म्हूण सांगलें म्हाका सोरकरी म्हणटा तांणी कसो सांग हें म्हूण सांगनात ध्यान श्लोक सुरू कर तो ध्यान श्लोक पुर्ती म्हणका कळ्ळें तुका देवा दोळ दांपोवन ध्यान श्लोक म्हणलें मागीर तळसोड हेडी म्हणान तें आतां प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग म्हण म्हणलें जालें मागीर थंय म्हणटालें एक 10 श्लोक म्हणटाना निल्सी म्हणाली हांव दोळ सोण तिणें सांगिलें निल्सी म्हणटाना म्हाका हांव खंय चूक गेलें बाप म्हण म्हाका तें अर्द्याक भितर सुरवेक पळय आंबया कडेन तांणी याक तांकां मस्त म्हळ्यार तांणी मस्त एनकरेज करतात गीत एक म्हळ्यार एक रक्त भितर आमगे गीत जावका म्हण पडत तुका तशें तांणी याकम्मा ಭಯ ಪಡೋದು ನೀವು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ मागीर खंयचे श्लोक सुरू केलो हे परमात्मा म्हाका फोटी सांगय न्ही अशी रॅन्डम नीम गितां म्हूण सांगून हाजें म्हाका तेंची ना मनान तो आतां हांव कशें सांगचें म्हणून कशें की देवा भगवंत म्हाका कशें कळयली तें म्हाका कशें येयलें म्हूण म्हाका खंयची अध्याय खंयचे देव म्हूण तें दोनीचे आसूं म्हळ्यार तुमी लायनात नीम गितां घेवन जाल्यार तूं पळय सूर्योदयांतू 45-46 ಶ್ಲೋಕ ಆಸ 72 ಶ್ಲೋಕ ಆಸ तांतू भितर तांणी ते पॉप्युलर एक नमन्याचे श्लोक दाखोवन तांणी स्टार्ट केल्यार कशें एक मस्त श्लोक मस्त पॉप्युलर आसता पळय गितेचे कशें की म्हणल्यार तशी जे कंटिन्यू जाल्यार कसं की ते कृष्णाले म्हाका अनुग्रह बद्दलची भगवंतान तितली म्हाका एक ते एक अनुग्रहान पळय हांव मस्त हें करता तांणी मस्त म्हळ्यार मस्त हें स्क्वीज करता म्हणटा म्हळ्यार परीक्षा ते एक भक्ती योग काढलो भक्ती योगांत 20 मात श्लोक आसूचे कळ्ळें एक 12 श्लोकां दाखोवन सोर केलाय 12 श्लोकां दाखोवन सोर कोरून तूं तें एंड कशें करता म्हण तें टेस्ट करता ते म्हळ्यार इति श्रीमद भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ते कंप्लीट सांगू का न्ही तें खंयचे अध्याय दाखोवन येयलें म्हण तूं कळ्ळां की ना म्हूण सांगून अथ भक्ती योगो मत 12 तेवूय आस कळ्ळें तुका तशी म्हळ्यार एक कसं की तें एक आम्ही करचें न्ही आम्ही करचें आम केलें खंडीत न्ही कित्याक म्हण तें तितली मोठो एक तें एक शारदांबेले थंयचे ते जाग्यार ते देवाले जे आमगेले तें आनी मी जाणन
तें जाल्लें देवा देन कडेन म्हळ्यार मागीर लास्टाक मोक्ष संन्यास योग तो सादारण एक लास्टाचे एक 25-30 श्लोक घेतात ते ತಂದು ಶ್ಲೋಕಾಂತು ಏಕ ನಮ್ಮನೆ ಸೂರ್ಜವचे एक शब्द दाखवून सूर्य मस्त श्लोक कन्फ्युजन जायनी जाता मग ते सांगताना जायनी सुर शिकताना म्हाका मस्त गीत शिकताना गीत कसला तुका अभ्यास करता म्हणची म्हळ्यार काही सांगची हांव सांगची न्ही प्रवचनकार मस्त ज्ञान प्राप्त केलेले ब्रह्मण्य तीर्थ पादाचार्य म्हण आसा मुकुंदानंद आनी मस्त जन आसा तांणी पळय सांगचे कसं कस मन तांचो असो कळ्ळें तुका तुगेलें मन आत्ता जाल्यार हांव म्हणटना घरकडे हांव आत्ता जाल्यार म्हणटना पुरुषोत्तम योग मेल प्रिती योग 15 अध्याय मागीर टर्न एका अध्याय पांय दोन्हीचो परत तिन्नीचो तशें हांव कंटिन्यू आसत म्हाका म्हळ्यार आमकां ते तशीच शिक्षा दिला शृंगेरींत तुमी म्हण का म्हण सोण सोडची न्ही हांगा म्हणचे खातीर हांवें तशें न्ही तुमी म्हण का आनी तुमी एकल्यानी 4-5 जाणां हाडका म्हण तुमगे जबाबदार तुमगे जबाबदार ती म्हळ्यार आमगेलें एक गीतेचें ज्ञान यज्ञ म्हळ्यार कसो न्ही म्हण तशी आमकां ते पुरो सांगू आसता न्ही लास्टाक तशें कशें की मिगेलें एक संपूर्ण जालें संपूर्ण तें एक देवान केल्लें वयतानी कसं ते तुमकां स्मरण एक दिल्लें स्मरण एक म्हळ्यार त्या सकाळी जेवचें कळ्ळें त्या मागीर तांणी सांगता ती आनी कसं म्हळ्यार एक 40 जणांनी एक 4 जन की पेटयला म्हळ्यार ಮತ್ತೆ कोणाची म्हणतो आनी म्हळ्यार सक्कट जालें म्हळ्यार शिवाय उठोनाच्या ते संपूर्ण जेवका ते 40 जणांनी म्हण जत्तरी मागीर आमी थंय दोकून उठोन वचूंक एकल्यान लोटो 2-3 जणांनी येत आतां एक चेडू चल्लो म्हणटा म्हण जाल्यार तागेलो अम्मा आनो ताका एक आनीक सान भाव आसा ताका सोणीचें जायना तशें मिगेल बाम म्हणो तशें आसतात तितली जन आसतात विंगड कोणाक थंय येवच्याक ना तशें ते म्हण जातरी तांणी सांगता ती तुमी आमकां तांणी ते रुमान दितात तुमी विश्रांती घेयात संजे येयाती म्हण कळ्ळें सोमेलंग ते सोमेले मठान तूं ते हॉल आसना सोमेल पाक पुजा प्रसाद घेवच्या पुरो येवचें हॉल आसना थंय आमी येवका ते दोन टायम आमकां तांणी कसनय सांगना ती कळ्ळें न्ही तुका थंय आमी वच्चो न्हू थंय आमी लायनार राबुका आमी कोण कोण म्हणला पळय तांणी आमी लायनार राबुका आमगेले घरकड तकून येयल्यानी बैसुका थंय आमकां एकल्यांक पळयतात म्हळ्यार मस्त जान बोर नासता तेन्ना मात सोमेले प्रसाद घेवच्या येवचे त्या दीस पूज करयलेले आमगेले हांगा मठान तो कशी येता ती सोमेल पात पुजेक तशीच तशें आमकां थंय एकल्यांक आप्पो न्हू हें करून स्वामी तेन्ना सोमेल्याक एकलो आसता तो एक स्तूर करता सोमेलेद्राक उपास आनी ते सोमेन आयकूंक आमी सांगूक ते एक आसा ते 2 श्लोक तितलोच चड ना तो एक हें करता खंयचो अध्याय म्हूण सांगू ना 8 अध्याय भितर एक म्हळ्यार स्वाम्याक एक कन्फर्मेशन म्हळ्यार आमी हें केलां म्हण हय खुशी जाता स्वाम्यांक कळ्ळें मागीर तांणी आमकां प्रसाद दिता ना वेलबम्माक आपयतात स्वाम्यान फल मंत्राक्ष ते आनी हें दिवचें आमकां कसो तें प्रमाणाचें पत्र आमी म्हणलेलें आशिर्वादाचें एक आमकां हें दिवचें आनी तें गीता ज्ञान यज्ञाचें एक हें तितलें बघ आमकां स्वाम्यान दिवचें मागीर आमकां तें आमी म्हणलेलें आमकां तें कॅश प्रायज म्हण आसा पळय तें आमकां मागीर आमी ऑफिसां वचो न्हू थंय आसा ती आमकां पळय सांगच्याक अशी करतात आमी जिवनांत अशी करतात भैयापा तांणी दिवचें आमकां हें तुमकां कसो म्हळ्यार हें तुमी सद्विनियोग करता कितें तुमकां 21,000 21,000 ते तुमी चांग कामां घालका सद्विनियोग करता कळ्ळें अशींच कसकसल्याक घालची न्ही तुमी म्हण सांगून सुकृत आतां खंयचे कोणाक नीड आशिल्ल्यांक तशें मागीर तांणी ओपनली सांगना ती बट चांगाक तुमी घालका म्हूण सांगून दिता ती आनी सांगता ती तुमी आनी तूं कितले कठीण परिश्रम आसा म्हूण आमकां गोत्त आसा कळ्ळें तशें तुमी मुखारसून व्हरका बरी आतां पठण करून कंठपाठ केल्लें मात न्हय ते बरी एकाच एक स्टेप ते म्हूण सांगून तुमी त्या समाताचे अर्थ नंतर ताजे भावार्थ तात्पर्य ते पुरा तुमगेले जिवनांत अळवडिस पडलेಬೇಕು म्हळ्यार आमी ते आमगेलांत अनुभव हाडका ते मुख्य म्हूण सांगून बरी तुमी शिकची मात मुख्य न्ही आनी तुमकां साध्य जालें तितलें 3 की 4 की 5 की चड जाल्यार जाता हांगा तुमी वय म्हळ्यार तुमी तांकां हें करता म्हण प्रोत्साह दिवन तुमी तुमगेलो अनुभव तुमी तांकां हें कर न्हू
शिकोत जाल्यार शिकोन की तुमी तांकां हांगा घेवन येवं का म्हण तुम्ही तू सुमार जाणां शिकयले आसता वळरी आत्ता कोणी येऊ शिकता म्हळ्यार शिकयत की शिकता म्हळ्यार आतां म्हाका चिकेचे म्हळ्यार म्हगेले एजा निमित्त म्हाका चिकेचे मेमोरीच आसा पळय तुका ट्राय करतात सांग म्हाका घरकड म्हणटा ते शिकय शिकय म्हण सांगून प्रयत्न करतर आसा म्हळ्यार हांव आतां कोणाक एक शिकोवका जाल्यार हांव कितलें ज्ञान प्राप्त करता कळ्ळें तुका न्हय वा आतां तूं कोणाकय एक विद्या दिवका जाल्यार तूं ते विद्ये भितर तितली परिणीत जावका तें एक म्हाका जालना म्हूण म्हगेलें मन आयल्यार मागीर हांव खंडीतचे मुखार वता शिकची पशी शिकयतना आमी आनी काही ज्ञान मस्त जावं म्हळ्यार शिकयतालें मिगेल हांव सांगचे आमी शिकयतना आमी शिकची वरी जाय आसता जाल्यार आमी शिकयताना आमी तें चुकी जावचें न्हय म्हण गितेन तूं सांगलां तूं तितलें ज्ञान प्राप्त केलें मात तूं आनेकल्याक तें ज्ञान दिवचें तुवें तुका तूं सक्षम जावका म्हूण सांगून न्हय वा तूं एक शिकला म्हणून तुका अर्दमर्द कोण तूं आनेकल्या सांगल्यार तांणी तितलें न्हय शिकची जाता मागीर तशें हांव मस्त म्हळ्यार रामकृष्ण आश्रमाचें बूक म्हाका तें दिल्लें अशें हांव म्हण येयल्या म्हाका दिलें मागीर इस्कॉन संस्थापक ಗೊತ್ತಸ್ ನಾವು तुका तांगेल भक्ती वेदांत म्हण प्रभुपाद स्वामी भारी सुंदर म्हळ्यार भारी सुंदर त्या पुराय हांव तन एक श्लोक वाजिल्यार तंतुले अर्थ वाजून म्हळ्यार प्रदिसा म्हाका एक 5 श्लोकाचे अर्थ कंप्लीट करूं कश्ट जाता म्हळ्यार ते एक हंतो रामकृष्ण परमहंस ते सोमनाथानंद म्हण तांणी बरयलेलें गीता भावधारे मस्त जाणां दिला हांव तें वय म्हाकाय दिला मस्त जाणां दिला हांवें म्हळ्यार म्हाका मस्त प्रीती तें बूक कळ्ळें कसलें एक म्हळ्यार हांव तांकां बूक दिवचें तशी एक सती शांती म्हळ्यार तें बूक दिलें एक मोंजी म्हळ्यार तें बूक दिलें तशी जाल्यार म्हाका भिक्षा करचें आनंद देवीत ना तशी कळ्ळें तशी म्हाका तें मस्त प्रीती तशें तंतू एक 1.5 आनी पेज वय अर्थ त्या समामनावर तंतू रामकृष्ण परमहंस शारदा म्हणयलें तांणी गीतेचेर जीवन केलें मुक्ती पावयली कळ्ळें तुका तांगेलें पुराय हें सुदाहरण बरे भारी चंद म्हळ्यार वाजितान बूक तो वर्षी म्हाका दिसता म्हगेले बामणान सांगचें कोण कसले बूक बूक सायडार न्हिदताना येता म्हण म्हळ्यार त्या नमुने म्हाका बूक दोकूद वर्षी म्हाका दिसता रात्रीच्यान न्हिदोच पुढे पळय हांवें वय तशें ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ತೂ ಮನುಷ್ಯಾಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾವತ್ತಸಲ म्हण तुमकां दिसता तसले एक खंयची थोडे श्लोक म्हण दाखयतावा ध्यान श्लोक सांगू का म्हळ्यार एक प्रतीतेस पोर सगळे सांगना एक श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनो सुन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि हें कसं म्हळ्यार जिवना भितर म्हळ्यार अर्जुनाकंतू कृष्णान कुरुक्षेत्रांतू धर्मयुद्ध जाताना तेन्ना कृष्णान दिलेलो उपदेश अर्जुना निमित्त करून म्हळ्यार आमकां मानव मनुष्य जन्मांत आयिल्ल्यांक कशें आमी आमगेलें जिवना दुःख उपशमन करचें की भगवंतान अनुग्रह प्राप्ती करची आध्यात्मीक हाजेर आमी भगवंताक कशी प्राप्ती म्हळ्यार आमी कशें आमी चोलका म्हळ्यार तेजेर ताका हें करन अर्जुना निमित्त करन आमकां अर्जुना युद्ध करना म्हणटाना तुगेल कर्तव्य कसलें म्हूण सांगून देवान तशें सुख दुःख कसलें एक जाल्यार आमी समान रितीन घेवका म्हूण सांगून लाभ नश्ट प्रति एकांत लाभ नश्ट जय अपजय तशें अर्जुनाक तें सांगचें कृष्णान कसं म्हळ्यार सुख दुःख तूं एकल्याकार घेवका तुगेले येद्रा भितर तुगेले बंधू बांधव आसा ते हांव तांकां कशें मारचें युद्धांत तूं म्हूण सांगून तुवें तें तूं आलोचन करूं नजा म्हूण सांगून तें कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्वकर्मणि. म्हणरे श्रीकृष्ण परमात्मा सांगता बरी कर्म करच्यांत मात तुगेले अधिकार. तू तितलेंची कर्मा फलाक तुका तांचो अधिकार ना. तुगेल कर्म म्हण तुगे ड्युटी. एक वर्णाश्रम म्हण आतां आमकां एकल्याक देवान एक दिला नवा प्रत्येकल्यांक हें आमी करची न्हय. आतां हांव एक मिगेल कसन काम गृहिणी जावन हांव कसं कोरका न्हय मा तें कशी कोरका आमी सांगून आमगे ड्युटी फलापेक्षा आमी कसनय करून म्हण भगवंतो ह्या अध्याया मुखांतर आमकां तिन्नी अध्यायांत येते ते आमकां ते शिकोवचें देवान कशी हें कोरका म्हूण सांगून पळय तशें. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. म्हळ्यार आमकांची आमगेल मन आमकां शत्रू आमगेल मन आमकां मित्र म्हण कसलेंय जाल्यार आमी भायर आमकां कोणूय शत्रू जो मित्र ना. आमी आमगेल मनाक आमी कशी एक आमगेल बुद्धी म्हणलेलें पळय मनाक आमी कशी हें करता पळय कंट्रोल करून तांतूच आसूचें म्हूण सांगून ताजे निमित्ताचे आमी कोण शत्रू कोण मित्र म्हूण सांगून म्हण पळय आमी हें करीता म्हूण सांगून. मागीर हाणें अर्जुनान सांगचें आसा कृष्णाक. अर्जुन उवाच चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं. भगवंत सांगता असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते. प्रत्येकांत अर्जुनान म्हणचे देवा मिगेल मन इतली चंचल आम ते मनाक कशी हांव हें करूं जाता एक बाऱ्याक आमी बांदूंक घालूं जाता जायना न्हय तितले मटाचे भगवंतान सांगचें कसं म्हळ्यार तांकां संशय येवना. मन चंचल म्हळ्यार नाशिल्लें संशय येवना. तुम कशी अभ्यास करूं न्हय कौंतेय म्हळ्यार अर्जुनान नांव कौंतेय म्हण आसता तशी तुमी अभ्यास करून वैराग्य येवका म्हळ्यार कसलेय एक विशया रे आमकां मस्तेक आमी ताका अटॅच जावन आसना प्रत्येक आमी कितले अटॅच जावन आसता ती आतां आमगेन एक कर्मेंद्रिय दोळ की हें की आमकां एक सणाचें उदाहरण सांगूंक जाल्यार तें आमकां खंयचें एक सिरियल म्हळ्यार आमी ते सिरियला मस्त अटॅच जावन आसल्यार कसं जाल्यार आमकां तें एक काम सुण्यान आमी पळयनात ताचे खातीर आमी अभ्यास करता म्हूण सांगून तांचो दाखोवन भायर येवच्याक तेन्ना मन तुगेलें ऑटोमॅटीक मन कंट्रोल आसता म्हूण सांगून देवान सांगचें. मागीर ते चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतीन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञाने च भरतर्षभ. म्हण देवान सांगचें कृष्णान कसं म्हळ्यार जगत्या भितर 4 वर्गां जन आसा ती म्हूण सांगून आमी कशी देवालय वचूंका म्हूण अंत भितर सांगचें. एक सामान्य आमी मनुश्य आमी खंयची रिती रे देवालयान आमी वता न्हय देवा पांय पडूं देवस्थाना म्हळ्यार घरकड जाल्यार आमी देवा पांय पडटा न्हय आमी आर्त जावन गेल्यार प्रयोजन ना. म्हळ्यार संकट बंदाग वेंकटहरण ताज्यांतल्यान आमकां देव दिसना. तेंची जिज्ञासो म्हळ्यार तो कशी म्हळ्यार तांणी पळोवच्या वचचे म्हळ्यार देवान कितली हें संत भितर म्हूण सांगून तांकां देव जेवं नाका. अर्थार्थी म्हळ्यार देवाले अट करून देवा हांव एक असन नमुन्याचें एक घर पळयलां जो असन नमुन्याचें एक फार्म हावस पळयलां म्हाका तूं दिवूं म्हण एक नमुने अट करून देवाले तांडून घेवचें आसा. आमी कशी वचूंका म्हळ्यार आमी योगिलाचेर वचूंका देवा आमकां ज्ञान दी आमकां तो पुरा दिला प्रत्येक दिला आमकां तुवें आमगेल भाग्य कसं आसा पळय तें आमकां तो पुरो दिता. तुगेले भंडारांत तितलें पुरो आसा म्हूण सांगून पुरो आमकां जाय जाय म्हण आमी तुगेलें निमगुच्या ना. तूं आमकां ज्ञान दी तुगेलें निर्मल भक्ती दी श्रद्धे दी बरी एक तुगेलें हें म्हणो पुजन म्हणून म्हळ्यार नतच एक दंबाचार हें नाका आमकां मनस्पूर्वक एक तुगेलें तूं जाय देवा आमकां म्हण तुगेलें आशेन आमकां तूं सक्कड दिलां देवा म्हाका संतृप्ती म्हणल्यार आमी ते हाजेर आमी देवालय वचूंका देवालय आमी कसं न्ही हें करूंक पळय मग्गो येता पळय तसं आमी हाजेर वचना जेवण हे रामकृष्ण परमहंसान तांगेले बुकां सांगिल्लें एक भिक्षाटन हें येता पळय तसं हाजेर आमी वचना जे देवालय तूंची जावका म्हळ्यार परंत देवाल पुरो आमकां मेळना तसले एक हाजेर वचूंका म्हळ्यार योगीन भावार आमी वचूंका म्हूण सांगून तशें.
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरो यः प्रयाति समद्भावो याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावो त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं. म्हळ्यार त्या 8 अध्यायांत भगवान प्राप्ती म्हणूच आसता. अध्याया नाव अक्षर ब्रह्मयोग. जाल्यार ह्यांनी प्रभुपाद स्वामी तांणी भगवान प्राप्ती म्हण दिला ताका. म्हळ्यार आमी जिवाना भितर म्हळ्यार एक देह देवान आमकां एकांक पेटयला नव्हे. मनुष्य जन्म दिवन पेटयला. मनुष्य तुका गोत आसता मनुष्य जन्म मस्त दुर्लभ म्हण सांगू. त्या जन्मा भितर आमी येवन आमगेलो येयलो उद्देश कसो म्हण आमी सुरवेक अर्थ कोण घेवकाक. ते उद्देश अर्थ कोण घेवच्याक पळोवपाक जाल्यार आमी गीतेचे आमी हें वचूं कसं म्हणटा ते उरुगोवन म्हणटा पळय एक बड्डू म्हणटा पळय गीतेक आमी धरता. कसन खातीर म्हळ्यार आमकां हे दुख्खां देखून आमी भायर कशें येवचें तांचो पोरास कशें आमकां देवाले आमी अनुग्रह प्राप्त करचें. आमगेलो आत्मा एक्चुअली कसं म्हळ्यार आमी आत्मा जाल्यार आमी कसं म्हळ्यार आमकां एक देह दिला. देह दिले तेन्ना आमकां एक नांव दिलां. ताचे आमी बंधू बांधव म्हूण सांगून पळय आमी बंधू बांधव आमगेन ते नंची न्हय. आमगेले बंधू बांधव मानस मानक मन आमगेले बंधूकय म्हळ्यार मनाक आमी हें केलें रे तेचे हाजेनीच आमी ते मुक्ती पावयता म्हूण सांगून भगवंता कशी प्राप्ती करीत तशी जावन आमी अननित्य काळ कसं नाही करतना काम सोड तूं देवान कसं नाही कर म्हूण देव सांगना. तूं कसान करता न्ही तें भगवत अर्पण देवा हांव तुगेले प्रेरेपणेर केलेलें. आनी कसं म्हळ्यार अनन्य तागेलेची चिंतन कसं करता न्ही देवा आमकां काम करतना पळय आमी देवान चिंतन करीत ना. आतां तो कसं नसं न्ही ताणें तेन्ना आमकां अंतकालेच्या मामेव आतां एक देह म्हणटाना चेडूं जावनूय आशिल्लीं आमी नवे व्हड जालीं यौवन जाल्लें नवे जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हळ्यार एक जन्म आयल्याक मृत्यू आसची आसत कोणूय मृत्यू नतील. जरा जरे म्हळ्यार मुप्पू म्हळ्यार मंतारपण व्याधी म्हळ्यार अनारोग्य तें आमी ते आसची आसते चक्र. आमी कसं खातीर हांग आयल्यान ते आमगे उद्देश कसो बरी हें देह घेवन इंद्रिय तृप्ती कोरन तेजेनच आमी हें जावन आमी गेल्यार अपास पळय भज गोविंदा सांगला पळय पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे. म्हळ्यार आमी कशी ते ताचे खातीर किंचित भगवद्गीता देवान सांगला. भगवद्गीता किंचिदीता गंगा लव कणिका पीता. गंगा जल गोतच नव्हतो कितले आता पुढे कालांत अंतकाल येताना तुका सांगच्याक इश्ट पडटा म्हणजे अम्मान सांगची आतांच्या वरी हॉस्पिटलांत आनी पुराय नाशी पड कसन जाल्यार कितलेय दीस तांगेले प्राण आतां जिवंत कोण चुका जाल्यार घरकडेची कोण येयला रे गंगा जल जाल्या ते आसतानाची गंगा जल जाल्या ती म्हळ्यार कसं कांक्ष आसल्यार तांगेले हें जेवण तें भगवद्गीत वाजी ती मेला अवमान म्हणचेशें पुढे पुरो भगवद्गीत एकामेक्षेतले बसून भगवद्गीत वाजीत आशिल्लीं कोणें पळय प्राय जालेले आशिल्ल्यांक पळय तांकां तांत बी 8 अध्याय मस्त श्रेश्ठ म्हण म्हणटात. 8 अध्याय म्हळ्यार आमगेल अंत प्रेमियल मामाना प्रय जालें तेन्ना म्हाका म्हणटाले 8 अध्याय म्हण गो बट मामाने 8 अध्याय म्हण कळ्ळें तुका भगवान प्राप्ती म्हणटा तेन्ना अध्यायांक तशी अंत्य काला रे देवाला एक स्मरण येवका जाल्यार रे तूं कसं करता सुरवे दक्कनूच हें केलें मात न्हू देवाल स्मरण येता. आतां आमकां कसं एक पांय जेवण जेवचें राम राम म्हणटा पळय पक्का आमकां तोंड दपन येता पळय येताची येतें इता म्हळ्यार आमकां देवा तोच रपचें म्हूण आमी देवाले न्हू अननित्य काळ आमी स्मरण करताला आमकां हें रपता जाल्यार अंत्य काळार तें येवका तें म्हूण सांगून तो म्हाका मस्त प्रिय जावन आसा म्हूण सांगून म्हळ्यार मुखावयल तागेले हाका मस्त तें सुलभ जाता म्हूण सांगून मुखावयल वाट म्हणटा पळय तुका अशें. आनी अनेक श्लोकांत तशी सांगलें खंयचे भाव आतां एक मरचे मनशाक कसल भाव आसता मनांत म्हूण ताका मात कळटा त्या भावा प्रकार जन्म येवचें म्हणून पुराणां दाखोवन सांगलां खंय म्हळ्यार आतां भरत दशरथ पुत्र त्या ताणें एक चित्तल पोशिल्लें जंद ताका तें मरचे वेळार ताका तेंची अयो चित्तला कोण पडयता चित्तल म्हणून पापतान प्राण त्याग केलो चित्तल जावनूच जन्म आयल काय त्या पळय पुरो हरिकथेन सांगता ती पुराणां सांगता ते तशें
प्रयाण काले मनसा चलेन म्हणरी खंयचे नमुने योगीन तांगेल प्रयाण काले तांणी तांगेल ते मना तांगेल ते प्राण यास नाव तुगेल ते तांणी हंग ब्रोर मध्ये हंग दवर नसनाव तांणी भयंग मस्त देवान हे करून तांणी म्हळ्यार तांणी इच्छामरणी शी कळ्ळो तुका ब्रह्मरंध्र दखून तांगेले प्राण तांणी त्याग करचे म्हळ्यार ते वच्चो का जाल्यार जन्म जन्मांतराचे तुगेले साधन एक जन्मान न्ही जन्म जन्मांतर साधन कोण 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 आतां एक कोणूय एक मस्त एक साधन सिंगिंगांत जेवो स्पोर्ट्सांत एकाडेमिक्सांत तुजी पळय एक सायंटिस्ट तांणी कितलें साधन करून आसता तें न्ही एक मेट्टार दाखोवन तांणी ते तितले मेट्टार वचूं का जाल्यार तांगेले साधनाच कितलें आसता तांगेलें आमकां मात दिसता एक IAS ऑफिसर जावंक जाल्यार तांगेलें साधन तांणी कितलें करून आसता तशींच आध्यात्मिकांक तशीच कशी तुका साधन करूंक म्हळ्यार आमकां सांगिल्लें आमकां मनशांक कशी तूं साधन कोरयता की तुगे नित्य जिवना भितर तूं कशी साधन कोरयता तें तुका गीत वाजयल्यार पळय तुका आनी आमी ते कशी अनुभवा हाडयता म्हण सांगून परपळय म्हळ्यार अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तुका सने करची नाका मिगेल चिंतन करी तुका तुगेले योगक्षेम पळोवन घेतना भगवान तांगेली चंद करून सांगला पण तशी भगवद्गीतेचे महिमा तितलेंच मागीर लास्टाक संजय म्हळ्यार एक्चुअली कसो म्हळ्यार गीतेन तो 8 दिसा युद्ध जालेलें आमगेले व्यासदेव तांणी महाभारतांत मदें गीतेनी तांणी तें म्हळ्यार तांणी हें केलें आतां आमकां पळय मेळच्या कारणच न्हू हें मस्त स्पोडीन हांवें गीते जाल्लें तें कसो म्हळ्यार आतां तांचे भितर 8 अध्याय आसा गीतेंत 8 अध्यायांत तुगेले अर्जुन विषाद योग सांख्य योग कर्मयोग ज्ञान योग संन्यास योग ध्यान योग ज्ञान विज्ञान योग अक्षर ब्रह्म योग विभूती योग विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूप दर्शन म्हळ्यार तांतू कशी देवान विश्वरूप प्रति एक तांणी हें केलां विवरण दिलें तें तो कोण तें समजत पळय तुका तो म्हाका मस्त प्रिय जावन आसा म्हळ्यार भगवंतान विश्वरूप आमी पळयनी जाल्यार तें कशें आशिल्लें म्हूण सांगून तें समजून घेतिल्लें म्हण भगवान चंद कोण तें 55 श्लोक आसतात विश्वरूप दर्शन 55 एकाकान 4 लायना श्लोक तदनंतर भक्ती योग तदनंतर क्षेत्रज्ञ योग क्षेत्र म्हळ्यार कसो न्ही देह क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार कसो न्ही देह म्हणून हें आमी कसो न्ही म्हूण समजून घेतले क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार आमी देह न्ही न्हय आमगेलो आत्मा न्हय तशें ताजे नेक्स्ट गुणत्रय विभाग योग म्हळ्यार 3 गुण न्हय सात्विक गोतच न्हय राजसीक तामसीक तांगेल कशी हें म्हूण सांगून गुणत्रय ताजे नंतर 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग कृष्णाले नाम पुरुषोत्तम 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग म्हळ्यार एक मनुष्यालंतू दैवी गुण आशिल्ले आसुरी गुण आशिल्ले तें कसो न्हय म्हणून एक्सप्लेन 17 श्रद्धात्रय श्रद्धा कितली नमुन्याचे कच्च नमुने श्रद्धा मनुष्यालंतू म्हण ते 3 नमुन्याचे तयार लास्टाचे मोक्ष संन्यास योग 18 एक्चुअली गीते 17 अध्यायांत तागेले उपदेश जावन आसता म्हूण म्हणटात लास्ट ते एक नमुन्याचे ताका फ्रेश अप करूंक इतलें सांगून जाल्यार तिरुळ म्हणटा पळय म्हळ्यार ते फुल्ल एक सान आमकां हें बरें म्हणटा पळय तुका कसो तें प्रबंध सानाचे हे सगळे हाजे एक 10 लायनार प्रबंध बरें म्हणाल पळय तशें 78 श्लोक आसतात लास्ट मोक्ष संन्यास योगान तंतु लास्ट संजयान सांगचे कसं म्हळ्यार सकट जातरी गीत आगेल उपदेश पुरा जातरी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय म्हळ्यार आनी पुराय गीतेचे ज्ञानयज्ञ पळय प्रवचन करतात पळय तांणी आमकां हें करतात तांणी सांगचे प्रकार 18 अध्याय दर अब्बोचानाचे प्रथमोध्यायाचे म्हणटा एक श्लोक मोणका म्हण सांग कसं खातीर कितें ते कसं खातीर म्हण म्हाका म्हणका गीते अब्बोचानच जा म्हण सांगून हें जावका म्हण कंटिन्यू जावका म्हण सांगून तूं युट्यूबार गेल्यार पळय
कितलेच भक्ती प्रेरणे आणि हे मुकुंदानंद आणि संत कसला आचार्य वाल्वेकर म्हण मस्त मस्त म्हळ्यार मस्त जनार येता तुका सिंपल हाजेर म्हळ्यार तूं कर तुज्या तशी हांव कसलें हें सांगता असं म्हळ्यार आमी घराच काम करताना जेव्हा कसं नाही करताना ते मॅशन आमी आंवगल घालता ते नव्हे आंवगल घरा भितर मॅश मुळच्या आंवगलांनी घाल तेन्ना आमी तें ऑडियो म्हळ्यार हें तें आयकूं येतना घाल न्हू होय आमी काय बसोनूच सकड कोरका म्हणना ना म्हळ्यार वस्त जनाक हांवें सांगलें म्हाका कसं की एक काम म्हळ्यार तुमी म्हाका सकड जण ताची रुची पळोवका गीतेचे होय अनुभव कशी म्हण सांगून कळत म्हाका मेळ्ळें नाशिल्लें विंगडा हांवें म्हळ्यार हाचे इतलें एक श्रेश्ठ म्हळ्यार कळ्ळें तुका आमकां आसूं हेंची आमकां मुख्य श्रेश्ठ जावन आसूच आमगे देव आमकां कांय येना नाही वे तुका आमी केलें कसं न्ही ना पोरां आमकां तांणी अशी सांगचें तांणी प्रवचनाकारान म्हळ्यार पोरां आमगेन कसं न्ही ना तो म्हूण सांग भगवंतान दिलेलें आमकां कसं लायक आतां घर न्ही जरा दिला तूं केन्ना तायसर तेन्ना ताका राव म्हूण सांग मी केलें म्हळ्यार हांव कसं व्हरों ना न्हू होय प्रती एक तें आमकां भावना सुका भगवंता कृतज्ञते आतां कसं न्ही म्हळ्यार शिला मस्त थँक्स गो म्हणा वा तशी आमी भगवंता कितले कृतज्ञते अर्पण करनाका आमी करतावे अर्पण न्ही तांणी म्हणचें खंयचे रितीर करूं नज न्ही आतां गीतेन तो एक श्लोकांत आसा पत्र म्हळ्यार ईश्वरा बिल्व पत्र कृष्णा निर्मल पुष्प एक घरान जाल्यार पोर आमगे सुधींद्र तीर्थ स्वामीन सांगला घरान जाल्यार एक पोल तुमी देवा दवरत भक्ती इश्टून देना म्हूण कळून एक फल कसं न्ही जातली एक फल दावन देवा म्हणून देवाक एक खुशी जातना म्हाका दिवन काडटा पळय एक तोय एक उदक कसं न्ही जाल्यार उदक एक्चुअली उदका रोची ती भगवंतूची म्हण भगवंत कृष्णान म्हणजे उदका रोच आवांची म्हूण सांग तशी भारी चंद म्हळ्यार तुका गीत कितली सांगल्यार तितली सरना म्हण कळ्ळें तुका मस्त तूं बुक्स मस्त तूं फॉलो केल्यार तुका मस्त मनान तूं एक नमन्याचें मुगेल अनुभव हांव सांगचो कितलें हें जाता म्हळ्यार तें तूं करता म्हळ्यार तूं वाजयो न्हू आतां कसं न्ही केल्यार तूं घरकड कसं न्ही केल्यार तूं खाल्ल्यार मात न्हू ताजी रुची कळची तूं तांकां पुरो खावून कशी जाल्ला म्हळ्यार तुका ताजी रुची कळ ना तशी प्रत्येक तशी आमी अनुभव हाड होय जल तितलें म्हळ्यार कळ्ळें तुका आमी जल तितलें साध्य जालें तितलें आमकां कितलें करूं जाता तितलें थोडें जाल्यार थोडें किंचीत इतले वेळू हांगा येवन भगवद्गीते विशयी आमकां विक्षकांक सगळ्यांक एक चंद रितीर सांगून दिलेले तुमकां विश्व कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद म्हाका हांगा आपोवन गीते विशयी उलोवपाक अवकाश कोन्न दिलेले विश्व कोंकणीक हांव मस्त आभार व्यक्त करतां तशीच देवाल कृपा आमगेले गुरुवर्यान आशिर्वाद मुगेले मालगड जावन आशिल्ले आनू अम्मा माई माव आनी मुगेले बामणो चेडूआ हांगेल सपोर्ट नातेल आमी हें करूं साध्य ना आशिल्लें तेच हांव सकट जाणांक हांव मुगेले आभार व्यक्त करता इतले वेळो आमगेलो हो कार्यक्रम वीक्षण करता सुचे सक्कड वीक्षकांकय विश्व कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद